आणि घेतलेली असं कितले दिसांनी सुंगटा रवा फ्राय आणि चीज बटर गार्लिक नान. सो गाईज आयज जावन आसा आमची होली. आमी सारकी होळयेक एक्सायटेड आसा आणि पळयात सगळ्या म्हाजे स्टॉक घेवन येयल्लेले आसा आणि अविनय घातलेले आसा व्हाईट कलर आणि हांवें बी घातलेले आसा व्हाईट कलर. हा जेमेन आणि अवी हा जेमेन अवीक भुरग्यानं उठोवन हाडला भैया उठ ओट करून. आता आमी येयल्या होळी खेळपाक. मज्जा, माझं फेवरेट फेस्टिवल. So guys, wishing you each and everybody a very happy Diwali. And may God bless you. दिवाळी Diwali है Diwali. Holi है. Wishing you each and everybody a happy Holi, guys. चष्मा घेतली. तू माझा चष्मा उडायलाय. इधर पिंक इधर पिंक कलर. स्टाइल है वो स्टाइल. स्टाइल में रहने का. हैप्पी होली. हैप्पी होली. बुरा ना मानो होली है. इधर आ रे. वो आमचा संदेशाचो डॅडी हा. हॅपी होली भैया. वो आमच्या संदेशाचो डॅडी. वो आमच्या रूमातलो टक्कल. आना बन रहा. क्या ऐसे कोई होली लगाता है? इतना पकड़ने का, ऐसा थापने का, मेकअप जैसा. खाना बनाने का. हैप्पी होली. हैप्पी होली. ओए अभी लगा मरे. हैप्पी होली कितने कलर्स रे. हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली. अरे बाप रे उजो मगो सारको. एका पळय चायनीज हाक पळय. चायनीज हाक पळय. चायनीज हाक पळय कसलो जाला पळय तो. पप्पल बिप्पल जाला पप्पल ना रे. रुको रे. दे कलर दे हाथ में डाल. पयात गाइस पयात होळी स्पेशल. लहान भुरग्यांचे म्हाका. A few moments later. हायेन न्हू हाडलेलो ऑर्गॅनिक कलर बट बाकीचे सगळ्यांनी हाडलेलो धमयत कलर आणि तेतून थोडे बारीक सारीक कलर म्हाजो उरला आणि अंकिताचो जाल्यार शापूच उरला. ओके सो आमी आतां घरा कडेन येयल्यान आणि नान बीन फ्रेश जाल्लेली आसा बट चिंतता की आयज खंय भायर जेवपाक वयताचें. सो आमी चिंतता आमचे हांगासर लागींच एक रेस्टॉरंट आसा. आमी फाटल्या फावटी तुमकां ब्लॉग घातलेलो आमी थंय वचून जेवन येतली म्हणून. तेच्या पयलीं तुमकां अंकिताच्या तोंडाचो कलर दाखयता. ओके सो गायज तुमी पळोवंक शकता आकाचो कलर एकदम सारको चिकन धुलके मक्खन जाल्लो आसा. वतात ना शेक सारखे
आणि ते कलरा खातीर हयशीत दिसता आंग बीन सगळे खंय गेल्यार कोणी म्हणटले नांगना काय म्हणटले थँक गॉड गाईज म्हणजे तोंडाचो कलर म्हाजो मातसो आसा पण नागशांनी बीन असो फील जाता कलर सारको आनी गायज आमी खंयच्याच एनिमलांक हार्म करूंक ना ऑर्गेनीक कलर्स यूज केल्या कोणाक त्रास करूंक ना ओके म्युजीक लावड घालूंक ना सो वी मेंटेन ऑल दीस थिंग्स गायज आनी खूब कितें कितें आयकोंक येता रिगार्डींग कितें म्हणटा तें वॉर चालू आसा पळय त्या बद्दल उलयतलो मातशे वक्तान बट सद्या भूक लागल्या कितें खावन येता पयस पळयात काय बरें आहा स्क्वीड चिली खातले मो हय तर काय ना खातले तर पळयात काय बरें आहा गरम गरम आमी परत येयलेली आसा रॉयल मानिनी ट्राय करा बाबा तुमी येवन हांगा नो हय आतां ट्राय करता पळय वयस गरम गरम मगो सारकें न्हू हय मागीर काम वास कितें घेताय तर गरम हा बरा टेस्ट यम्मी तुका लायक जातलो हय आनी घेतलेली आसा कितले दिसांनी सुंगटां रवा फ्राय आनी चीज बटर गार्लिक नान सुंगटां चीज बटर गार्लिक नान आनी मेरे से बुक कंट्रोल नाही हो काम हो तर हांव उलटा खावपाक पळयात काय बरें आहा पळय सांग गो कळ्या सुंगटां तुमकां बटर चीज बटर गार्लिक घातला पळयात गाय चीज कितलो हा तो आनी सुंगटां सामकी फ्रेश सुंगटां तुमी येवन ट्राय करा रॉयल मानेनी गॅरंटेड तुमकां लायक जातलें आमी परत येयली म्हणजे चिंता तुमी पळया बरें आहा न्हू बेस्ट हा आ गायज मेन थिंग कितें आहा जाणा गायज आतां जाल्लेली 11 आनी म्हाका लागली भूक सो मागीर हांवें अवीक म्हटलें खंयसर तरी खावपाक वच पूण 11 सुमार तुमकां खबरूच आहा न्हू सगळीं रेस्टॉरंटां आसता बंद त्या खातीर आमी हांगासर येयले हांगासर 12 मेरेन खंय ओपन आसता रातची बेस्ट एक बेस्ट हांगासलें म्हणटा पळय तें रेस्टॉरंट 11 11:30 12 बंद जाता खंय सो तें बेस्ट तुमकां आनी जेवण टू गूड सारकें सगळे तरेचे व्हेरायटी आहा तेंचे कडेन चीज गार्लिक नान सारको वयस लवली न्हू हय चड बरें पळय रॉयल मानिनी सारकें रोड टच तुमकां घातला हांवें आमकां आवडलें म्हणून आमी परत येयली हो पळय बॉय बसला पळय सारको फूल पावर सारको सो गायज आमी वचून येयलेली आसा डिनर करून आनी पोट भरलेलें आसा बट जे आख्ख्या वर्ल्डान चललेलें आसा वॉर कुवेट दुबय आनी खंय खंय चल्लां पळय तें पळोवन खरेंच वायट दिसता आमची एक फॅमिली भायर कुवेट आसता टिना म्हणून सो हांव ऑलवेज वी आर प्रेईंग फॉर यू एंड युअर फॅमिली की तुमी सेफ आसले पुरो म्हणून आनी समेज म्हाजे गोंयकार भाव भयण जे भायर आसता आनी तेंच्या तेवटेन जे वॉर चालू आसा बॉम्ब ब्लास्ट आनी कितें कितें चालू आसा सो तेंच्या कडल्यान देवान तुमकां वाचयल्या पुरो आनी आतां सद्याक आख्खे इंडियेन वाट लागपाची आसा कित्याक खबर आसा पेट्रोल मेळपाचें ना गाडयो बंद पडपाच्यो आसा पेट्रोल खंय व्हेरी शॉर्टेज आसा न्यूजार दाखयताले की आमचे इंडिये कडेन खंय चड पेट्रोलाचें हें ना कितलें आसा 25 दिसाचो स्टॉक 25 दिसाचो स्टॉक आसा खंय चड ना आनी आतां जे इलेक्ट्रीक व्हेकल्स आसा कोणाचे ते जिखले आनी म्हाजे कडेन इलेक्ट्रिकाची सायकल आहा हांव टून मोशी शागात चल्लो न्हू कितें म्हणटा आमचे सायकली बद्दल तूं आमी एन्जॉय करतली सारकी फूल पावर सारकी सो ते सोडा चॅनलाचेर लायक शेअर सबस्क्रायब हांव मेळटा तुमकां नव्या आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ टिल्ल्यान टाटा गुड नायट आनी बाय बाय गायज सबस्क्राईब करात आणि ऐका सबस्क्राईब करताना त्यांना बेल आयकन दामात आणि ऑल म्हणून तेजेर क्लिक करात त्यांना तुमकां आमचे सगळे नोटिफिकेशन गावतले